एकवटची भक्ती वरती आमची बोलिता सोम्या तुझे जेवा भूमुखाची तुझे एकवटची भक्ती वरती आमची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आम्ही हांगासर जमल्या या देवस्तुतेंत या लितुर्जींत वांटो घेवंक चवथो ब्रेस्तार प्राजीत काळाचो आमी संभ्रमता आनी आयच्या दिसा आमकां जेजू आपोवणें दिता. आमी दिवंक जाय म्हणून साक्ष. जेजूक आमच्या साक्षेची गरज ना, कित्याक देवूच ताका साक्ष दिता. पूण आमकां सोमेस्तांक जाय त्या भावार्थ्याची साक्ष आनी जियोंक जाय आमी जेजूची जिणी. आनी आयच्या दिसा आमी संभ्रमता फादर पॅट्रिकाचो बर्थडे. फादर पॅट्रिकाच्या विशयांत जायतें सांगत जाय म्हणून गरज ना, कित्याक आमकां सोमेस्तांक वळखीचो. ह्या कॉवेंताचो जायते वर्सां तो वडील जावन आसलो. प्रॉविन्सांत तो नोवेस मास्टर जावन जायतीं वर्सां वावुरला आनी तशेंच जायत्या कॉवेंतांनी सुपिरियर जावन वावुरला. जायतो वावर आमच्या प्रांत्याक ताणें दिला आनी आज ताचो आमी जल्मा दिवस आचरसीत आसतना ताच्या भलायके खातीर आमी मागचें आनी तशेंच ताका देवान जायतीं आशिर्वादां ताचेर वचूंक आमी मागचें. आनी तशें ताचें मिसांव ह्या कॉवेंतान तो करून आसा. जायत्या रितींनी कुमसार आयकोन आनी तशेंच हेरांचेर मागणें करून हेरांक आशिर्वाद दिवन जायत्या वाटांनी आमकां तो आदार दिवन आसा. ताच्या मागण्यांत आमचो उडास तो काडटलो आनी आमी ताचे खातीर आज प्रत्येक जावन मागचें. देवान ताचेर दाराळ आशिर्वादां घालूंक. जिवीत देवान दिल्लें आसता, तें देणें आमी जियेत आसतना सवडीने घडटा अस्खत काय आसा, सुखी जातात हें वळखून घेता. आनीक तुमच्या सांगाता ह्या वेळाचेर हांवूय देवा कडेन बक्षाने मागता आनी म्हणटा, हांव पातकी सरपत वेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. खणवळ्या बापा, तुझे काकूळत आमी खालतेपणी मागता. प्राचिता वरवीं आमकां नितळ कर आनी बऱ्या करण्यांनी आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान
तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेच आडखळेक सांपड नासतना आस्काची परब संभ्रमूंक आमकां फावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्परान मोइजेक म्हणलें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटयल्ल्या भांगाराचें वस्त्र करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हणलां, हो तुजो देव ए इज्रायला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडलेलो तो. सरेस्परान मोइजेक म्हणलें, ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयल्या. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड, म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सरेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना म्हणलें, सरेस्परा, तुज्या व्हड सक्तीन आनी बळवंतान हातांत तुज्या इजिप्तांतल्या भायर काडलेल्या ह्या परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटोसो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करच्या खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयले काडून तांचें निसंतन करच्या खातीर ताणें तांकां फांसोवन भायर हाडली अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकाचो अब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सपूत घेवन तांकां बसयलें. आकाशाच्या नखेत्रां बरी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयलेलो हो सगळो देश तुमच्या संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तुमची दायज जातलो. देखून सरेस्परान मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली केस्त ती धाडली ना. देवाचें उतर हें. देवाची उदक. Jesu tu mokertai servis pura termusoi mudaskan. Horib dongrar tani ek wasru petle kadaileल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सर पडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. धनकतल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. Tuji Jesu tu mokertai servis pura termusoi mudaskan. इजिप्तान महत कार्या हामाच्या देशान अद्भुतां. तांबडा दर्या लागसर अजबा केल्या देवाक. आपल्या तारुकाक ती Jesu tu mokertai servis pura termusoi mudaskan. देखून सर्वेस पोरान तांकां नास करूंक चिंतले. पूण देवा सोबीत
तुझे परचेसो तू मोकताय सर्वेस्पोरा तर मोसोय उटास तुझे परचेसो तू मोकताय सर्वेस्पोरा तर मोसोय उटास वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया देवान संसार असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताने ओपून दिलो जो कोण ताका सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमच्या सोबे आसो सांजो वाव परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता जेजू देवांक सांगा लागलो म्हजे विशयांत हांव साक्ष दिवं जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना म्हजे विशयांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा तो म्हजे विशयांत दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा तुमीच जो हांव सरशीन जण धाडलेले ताणें स्वता विशयांत साक्ष दिल्या म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हूण न्हय तुमी बचाव जायचे म्हणले खातीर हें हांव तुमकां सांगतां जो हांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशी वेली पूण म्हाका आसा ती साक्ष जो हांव दिल्ले साक्षी प्रासवर्ती बापान म्हाका करूंक दिल्यान तीं कामां हांव करीत आसा तीं कामां बापान म्हाका धाडलां म्हूण म्हजे विशयान साक्ष दितात त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयान साक्ष दिल्या पूण तुमी ताचो ताळो कितेंगच आयकोंक ना ताचे मुखामळी तुमी कितेंगच पळोवंक ना ताणें धाडलेल्याक तुमी सतमानल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें पवित्र पुस्तकांनी सासणीक जिवीत आटापून आसा म्हूण आमी चीत दिवन वाचता तीच पुस्तकां म्हजे विशयांत साक्ष दितात तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशीन येवंक तुमी कबूल नात हांव मनशाच्या होगळापाक लब धरलो न्हय पूण तुमकां हांव वळखतां तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां पूण तुमी म्हाका स्विकार करिनात दुसरो कोण आपलेच नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार तुमचे भितर एकामेकातावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी तरी एकल्याच देवा तावन मेळचो मान मात्र तुमकां ना तशें जाल्यार तुमी कशें सतमानतल्यात म्हज्या बापा होजेर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंतिनाकात मोयजेचेर तुमकां भरोसो आसा न्हय तोच मोयजे तुमचे मुखार तुमकां गुन्यांव मांडटलो मोयजेक तुमी सतमानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सतमानते आसल्यात कित्याक ताणें बरयल्लें तें म्हजेच विशयांत पूण तांच्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसात देवाचे उतर है वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त तेय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत थोडे विशय घडतात थोडे फावटी आमचे पूत आमची दुवो कली बरी कामां करतात जाल्यार
खंयची एक प्रशस्ती तांणी जोडली जाल्यार खेळांत जावं दी, तालंताच्या प्रदर्शनांत जावं दी, कामांत जावं दी, त्या दळा आमकां एक अनुभव भोगता प्रत्येक जावन आवय बापायक. आनी आमी कितें करता, आमी एक SOP उपयोग करता, स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर. बिझनेसान ते उपयोग करतात स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर म्हूण सांगल्यार कितें, आमी ती उतरां आमच्याच फायद्या खातीर उपयोग करता. पळय एक पुतान एक नांव हाडलें कुटुंबाक, तेन्ना आवय कितें सांगता, पळय म्हजो पूत कितलो शाणो, कितलो बरो. आनी त्याच पुतान कली अन्नाडी कामां केल्यार सांगता, पळय तुजो पूत ताणें कितें केलें पळय. कोणाक? दादल्याक, ताच्या बापायक. तशेंच धुवेन कांय बरें केलें जाल्यार म्हजी धूव राणींच बारी सोबायची तालंतान भरलेली, त्या धुवेन कांय एक पाड काम केल्यार पळय तुजी धूव कितें केलें पळय ताणें. तुजी धूव आनी म्हजी धूव, आमचो पूत म्हणना आमी, आमची धूव म्हणना बरें करता आसतना, तुजो पूत तुजी धूव पाड करता आसतना आनी बरें करता आसतना म्हजो पूत आनी म्हजी धूव. हाका म्हणटात स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा, देवी एका रितीन तशेंच म्हणटा. हांगासर तुमी चीत दिवन हे वाचप आयकलां तर तुमकां समजता देव कितें म्हणटा मोइशेक, तुवें हाडिल्ली पर्जा, तुजी पर्जा इजिप्तांत तुवें हाडिल्ली पर्जा म्हजे विरोध गेल्या, म्हजे विरोध उपराटल्या. पण हाचे पयलें तुमी वाचल्यात जाल्यार आज आमी निर्गमन पुस्तकांतल्या 32व्या अध्यायांत आसा, 32 चॅप्टर. हाच्या पयलें देवान मोइशे मुखांतर लोकांक इजिप्तांतल्यान भायर हाडलें आनी सिनाय पर्वताच्या मुळांत ती पर्जा आसली. आनी तो वळ कितें म्हणलो, म्हज्या बोळान म्हज्या पर्जेक हांवें इजिप्तांत सर्व कामां मुखांतर तांकां हाडलें, अजापा मुखांत तांकां हाडलें. आतां लोक कितें करता, मोइशे त्या सिनाय पर्वताक सोडून गेलो आनी थंयसर 10 उपादेश घेवच्या खातीर थंयसर 40 दीस आनी 40 राती रावलो. आनी तो वळ लोकांक देवाची विसर पडली, मोइशेची विसर पडली. ताणें चिंतलां आसतलें वो 40 दीस काल हें करता बा, जिवंत आसा की मरण पावला की आमी नेनाव. त्या देखून आमकां एक देव जाय, आमकां एक देव जाय. आनी त्या देखून तांणी एक भांगाराचें वासरूं गेलें. भांगाराचें वासरूं कोणातावन भांगार मेळ्ळें, तांचेंच भांगार तांणी सॅक्रिफायस करून आशिल्लें भांगार सगळें रास करून भांगाराचें एक वासरूं केलें आनी ताका आराधन करून कितें म्हणलें ते, ह्याच देवान आमकां इजिप्तांत भायर हाडलें, ह्याच देवान आमकां राखलें, ह्याच देवान आमकां अरण्यांत हांगासर पावयलें म्हणून. त्या वेळार देवाक राग आयलो आनी देव कितें म्हणलो मोइशेक, ह्या लोकांचेर म्हजो क्रोध बेसतलो आनी हांकां हांव नाश करतलो आनी तुजे तावन हांव एक पर्जा उपजयतलो म्हणटा. तो वळ मोइशे कितें म्हणटा, मोइशे त्या उतरांक तितलो कबूल जायना. तो प्रार्थना करता, तो मागणें करता आनी म्हणटा, सर्वेस्परा तुवें ह्या पर्जेक इतल्या कश्टांनी अजपाद्वारी तांकां इजिप्तांत भायर हाडलें आनी ह्या अरण्यांत ह्या पर्वताच्या मुळांत तांकां आपण हाडलें. आतां तूं तांकां नाश करशी तर इजिप्त गांवाचो लोक कितें म्हणोंक आसा, इजिप्त गांवचो लोक बऱ्या भशेन म्हणोंक आसा. पळय देवान हांकां अरण्याक आपण हाडून ह्या पर्वताच्या मुळांत लागाड काडूंक वस्त तांकां आपण हाडलें म्हणून. तो व्हड देव चिंता आनी ताचें तें चिंतप बदलिता. आनी हांगासर आमी जाणाव मोइशेन कितें केलें, तें वासरूं घेतलें, तें वासरूं पिठो करून तें उदकांत बसून लोकांक पियोंक दिलें, लोकांक पियोंक दिलें. तुमचो देव हो भांगाराचो देव तुमी केला, आमचो देव सर्ग्या संवसाराचो राय ताणें आमकां हाडलां, ह्या वासरान न्हय. बघा बाबीन हांगासर आमकां एक लिस हांव सुमेस्तांक सांत आगोस्तिनान सांगिल्लें, इंग्लीश भाशेन सांगचें तर, आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस ओ लॉर्ड अंटील दे रेस्ट इन दे. आमची काळजां सड पडोन आसात तुजे थंय विशेव घेता म्हणसर.
आमची काळजां सोट पडना आसात हर एका दिसा सोट पडना आसात. आतां तुमी हांगासर देव तेंपलाक येवच्या पयलें कितलींय चिंतना तुमच्या मोतीक आयली, तुमच्या कुटुंबा विशयेंत, तुमच्या कामा विशयेंत, तुमच्या वावरा विशयेंत, ह्या कुटुंबांत आशिल्ल्या तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्या विशयेंत पिडा शिडा दुबळिकाय काम हर एका विशयेंत चिंतना आयल्यात. आनी आमची काळजां आनी मनां सोट पडूनच आसात, हर एका दिसा सोट पडून आसात. आमी चिंतूनच आसा फाल्यां कितें करचें, परवां कितें करचें, म्हजें बिझनेस कशें हांवें वयर हाडचें, ह्या म्हज्या कुटुंबाक हांवें कशें पळोवचें, म्हज्या भुरग्यांक हांवें कशें फुडार दिवचो. आमची काळजां सोट पडून आसात आनी थोडे फावटी आमच्या विशयेंतच आमी चिंतून ही काळजां सोट पडून आसात. आनी हाका देव कितें सांगता, सांत अगोस्तीन कितें सांगता, ती आमची काळजां देवाचेर विश्वासता म्हणसर, देवाचेर विशेव घेता म्हणसर ती सोट पडूनच आसतली. आमी जाणा कितलें टेन्शन आमी घेता, कितल्यो राटावळी आमच्या मोतींत आसात, सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर, सांजेर तावन सकाळीं म्हणसर. थोडे फावटी आमकां आमच्या खाटयेर न्हिदतना आमकां न्हीदय पडना. थोडे फावटी 2-3 वरां वळवळून आसता न्हीद पडनासता, कित्याक फाल्यां विशयेंत, परवां विशयेंत आनी येवच्या वर्सां विशयेंत, आमच्या योजना विशयेंत आमी चिंतून आसता. पूण आमी जर तर देवाचेर विश्वास दवरता, मग भाव भयणीनो, एक संगत आमी मोतीन दवरूंक जाय. ह्या संवसारांत आशिल्लें सगळें नश्वर, एक दीस तें नाश जाता. आमची आस्त बोदीक, आमची भलायकी, आमचें नांव, आमचें व्हडपण सगळें नपयस जाता. थोडे फावटी हांव आस्पत्रेक येता आसतना, थोड्यांक पळयत आसतना म्हाका बेजार जाता. म्हजे विशयेंत ती हांव चिंततां, हें सगळें आमकां खंयसर पावयता. ह्या संवसारांतलें नांव, ग्रेस्त काय व्हडपण खंयसर आमकां पावयता. पळया, इस्रायल परजेन नांव जोडच्या खातीर तांणी तें भांगाराचें वास्त्रूं केलें. कित्याक तांकां इजिप्त घरा बरी आनी हेर राष्ट्रां बरी एक देव जाय, पळोवचो देव जाय म्हूण ताणें भांगाराचें वास्त्रूं केलें. पूण मोयशेन तें नाश केलें आनी तो म्हणलो, आमचो देव व्हड देव, आमकां मंदामेंत, आमकां उपादेश दिल्लो देव, तसो देव आमकां राखतलो. आमकां पळोवंक दिसना, आमकां ताचो ताळो आयकना, पूण जाल्यार तसो देव आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. जर तर आमी देवाक आमच्या जिवितांत केंद्र करता, भाव भयणीनो, आमचें जिवीत सुफळ जाता. आमच्या जिवितांत सर्व खंत बेजाराय उणी जाता. आनी ती खंत बेजाराय उणी करची कोणें? हांवें न्ही, दुसऱ्यांनी न्ही, देवान. देवाचेर जर तर आमी विश्वासता, देवाचेर जर तर आमचो अखंड भरवसो आसा, देवच आमकां आदार दितलो. आमच्या जिवितांत आशिल्ली ती कारंदाय, आमच्या जिवितांत आशिल्ले ते कश्ट अनवरां, तसो आमकां निवारूंक, समस्ये परिहार करूंक तसो आमकां आदार दितलो. आयच्या वांजेलांत आमी कितें पळयता, हांगासर जेजून जायतें बरें केलें. आतां 2 दिसांच्या पयलींच्या वांजेलांत आमी वाचलें, तो आर मारिल्लो ग्रायक बेतसादा त्या तळ्याच्या देगेन राखून आशिल्लो, जेजून ताका गूण केलें. आनी त्या वेळा हे फारिसेव आनी सादुसेव ताचे विरोध रागान खडखडले. तूं साबताच्या दिसा ताका बरें करताय, तूं दुसरे दीस नांद घे तुका बरें करूंक, साबताच्या दिसा तूं ताका बरें करताय, तुवें साबत मोडलो म्हणून. आनी जेजू कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, आब्रामाच्या एका पुताक धुवेक हांवें राखोंक जाय गी, या ताका आशिल्ले बरी सोडूंक जाय. सादुसेव आनी फारिसेव पळयताले नियमा, रेग्रो, मंदामेंत. पूण मंदामेंत, नियमा, रेग्रो कोणाक जाय? कोणाक जाय ती रेग्रो? जर तर आमी आमच्या पेल्याचो मोग करिना तर हे मंदामेंत आनी रेग्रो खंयच्याक उपकाराक पडटात? जर तर आमकां ट्रॅफिक लॉ आसात आमच्या देशांत, जर तर तुमी ह्या पुणशेताच्या भायर गेले जाल्यार ट्रॅफिक रुली आसा त्यो आमी पाळूंक जाय. आनी रुली पाळिनातल्यार कितें जाता? एक्सिडेंट जाता. त्या देखून आमी हेणे तेणे पळयता. आनी थोडे फावटी ट्रॅफिक रुली कोणी पाळूंक पाळिनात, हेणे तेणे पळयतात. खंयच्यान इडे म्हणल्यार ते घुसयतात. आमच्या गांवांत तशें जावचें, भायल्या गांवांत तशें जायना. पूण आमकां ट्रॅफिक रुली काल्याक त्यो रुली पासून न्ही, आमच्या पेल्या खातीर आमी त्यो रुली पाळच्यो. तशेंच 10 उपदेश या दुसरे मंदामेंत आमकां देवान दिल्यात. पेल्याचो आमी मोग करूंक, देवाचो आमी मोग करूंक. तशें जेजून ह्या मनशाक गूण केल्लो हे फारिसेव आनी सादुसेव उबे रावले ताका विरोध करूंक, ताचे विशयांत उलोवंक, ताका खंडन करूंक. आनी ह्या संदर्भार जेजू ही उतरां सांगता. कसलीं उतरां सांगता? आपुरबायचीं उतरां. आयचो वांजेल इल्लोसो कश्ट,
तुम्ही घरा वचून आयचो वांजेल वाचलो तरी कार्मेल प्रेरण आमच्या बुकांत वाचलो तरी तुमकां इल्लेशें समजोंक कश्ट. हांगासर जेजू कितें म्हणटा, स्पश्ट रितीन जेजू म्हणटा, म्हाका मनशाची साक्षेची गरज ना. म्हाका साक्ष दितलो एकलो आसा, बाप. बापान म्हाका साक्ष दिल्या. हांव ह्या संवसाराक आयलो, बापान म्हाका साक्ष दिल्या. तुमी फाती येयल्यात जुवांक बाप्तिस्माक. ताणें म्हजे विशयी साक्ष दिल्या, कित्याक तो सत उलयलो. तो जावन आसलो दिवो, हांव जावन आसा उजवाड. तो जावन आसलो ल्हानसो दिवो, पूण ताणें म्हजे विशयी साक्ष दिल्या. तुमी थोडो वेळभर त्या साक्षेंत संतोश पावल्यात, तृप्ती पावल्यात, पूण म्हजी साक्ष व्हड. देवा बापान म्हाका साक्ष दिल्या. आनी जेजू सांगता, तुमी देवा बापाक पळोवंक ना, ताचो ताळो तुमी आयकोंक ना. हांवें ताळो आयकला, देवा बापाक पळयला, ताचीच साक्ष म्हाका पुरो. जो हांव बाप्तिस्मान म्हाका दिल्ली साक्ष पुरो, तुमची साक्ष म्हाका गरज ना म्हण. कित्याक जेजू अशें सांगता? कित्याक जेजू अशें सांगता? जायते फावटी आमी अशेंच उलयता आमच्या समाजीन. आनी आजकाल आमी क्रिस्तांव समर्थे विशयी उलयतना कितें म्हणटा, युरोपांत क्रिस्तांव समर्थ उणी जाल्या. युरोपांत लोकूच क्रिस्तांव समर्थेचो उणो जाला, थंय दुसऱ्या समर्थेचो येवन भरला. अमेरिकांत लोक इगर्जेक वचना, आनी दुसऱ्या गांवांनी लोक इगर्ज मातेची रेगरो पाळिनात. तें पुरो आमी सांगून आसा. पूण मोकळ बाबून, इगर्ज माता कोणाची? इगर्ज माता पाप साहेबाची न्ही, बिस्प साहेबाची न्ही, या कोणाची न्ही, पाद्रबांची न्ही, या तुमची न्ही. इगर्ज माता जावन आसा देवाची. आनी तें देवाचें काम, देवाच्या कामाक साक्षेची गरज ना. कित्याक संवसार अंत्य जाता म्हणसर ही पवित्र सभा उरतली, जेजूची कूड ह्या संवसारान उरतली. आनी तेंच जेजू सांगता, म्हाका मनशाची साक्ष गरज ना, देवा बापाची साक्ष मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून. आनी थंयसर पवित्र पुस्तक, ताची कामां आनी हर एका विशयंत जेजू आमकां सांगता. तशें म्हणटस भाव भयणीनो, आमी आज ह्या नियाळांत भाग घेता आसतना आमी चिंतून पळोवंक जाय, हांव म्हज्या जिवितांत जेजूक खंयच्या रितीन साक्ष दिता गे. हांवें वचोन व्हडल्यान सांगचें न्ही, जेजू जिवन जालो ताचो फाटलाव करा ना. म्हज्या जिवितांत हांवें जेजूचें जिवीत जियेवन ह्या जिविता मुखांतर हांवें हेरांक साक्ष दिवंक जाय. जेजून सांगलें उतरां आमकां सोमेस्तांक जेजू आपोवणें दिता, संवसाराचो उजवाड जावंक आनी पृथ्वीचें मीठ जावंक. आनी आमी खंयच्या तरान उजवाड जाता, पृथ्वीचें मीठ जाता. आनी आज आमी ह्या पुणशेतांत हांव नोव्यान जातस घरा वता आसतना हांव कसो संवसाराचो दिवो जाता गे म्हणून, हांव कशें संवसाराचें मीठ जाता गे म्हणून. कित्याक मीठ आमकां रूच दिता, उजवाड काळोख दुस्पटायता. आमचें जिवीत तशें जावंक जाय, जेजूचें जिवीत जावंक जाय. कित्याक जेजू कोणाकच भियोंक ना. फारीसेवांक जावं दी, साधू सेवांक जावं दी, हेरोद रायाक जावं दी, रोमाकारांक जावं दी. कित्याक तो जाणा आसलो आपुणूच जावन आसा देवाचो उजवाड, देवाचो पूत. तो खंयच्याच कारणा खातीर भियोंक ना. त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत खंयच्याच कारणा खातीर भियोवचें न्ही. कोण कितें सांगता म्हणून आमी तांच्या उतरांक कान दिवन बेजारांत आमी बुडचें न्ही. कित्याक आमी जाणाव आमी कोण म्हणून. देव आमकां राखतलो, देव आमकां सांबाळटलो. कित्याक जर तर म्हजी बुन्याद हांवें जेजूच्या त्या उतरांचेर खंचयता, म्हजी बुन्याद जेजूचेर हांव घालता, खडाप जेजू जावन आसा तें खडाप, ताचेर हांव बुन्याद घाली, तर म्हाका खंयच्याच विशयंत लुकसाण जावचें ना, खंयच्याच विशयंत कश्ट येवचे नात. कश्ट आयल्यार, अनवरां आयल्यार, पिडा शिडा आयल्यार तोच जेजू म्हाका सांबाळटलो, राखतलो. आनी तोच जेजू म्हाका म्हज्या जिविताच्या पंथाक पावयतलो. तर मगळ भाव भयणीनो, आज आमी ह्या वांजेलाचेर आनी पयल्या वचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी प्रयत्न करया ह्या संवसाराची बोंबी काडून उडोवंक. ह्या संवसाराची बोंबी जायतीं आसात. आमी ह्या संवसाराक लब्धल्या तर, ह्या संवसाराक आमी आपलेशान पळयता तर देवाचो उजवाड, देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसचो ना. बगार ह्या संवसाराच्यो वस्तू आमच्या काळजांत आसतल्यो आनी ह्यो नश्वर वस्तू एक दीस न्हय आनी एक दीस आमकां सांडून वेतल्यो. ग्रेस्त काय सांडून वेतली, भलायकी सांडून वेतली, नांव आमचें उरचें ना, आमचें व्हडपण उरचें ना, आमचो अहंकार उरचो ना, पूण उरतलें एकच, देवाचो मोग.
जर तर हांव देवाचेर म्हजें ध्यान आनी मग्न आनी देवाच्या मोगाचेर म्हजें जिवीत हांव खंयचंय तर हांवें कोणाकच भियेसय म्हणून ना. जेजू कशें हेरांक भियोव ना गी तशेंच आमी ह्या संवसाराचे सर्व समस्याचेर जैत व्हरन जेजूचो पाटलाव करूंक पावतले हांव आनी जेजूचे शिश्य जावंक पावतले हांव. ते देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागीर आमी ह्या कुरपे खातीर आमचेर देवान जायतो तो कुरपेचो शिवोर वतूंक आमकां ती आंतरीक भितरली घटाय दिवंक ह्या संवसारांतले सर्व समस्ये आमी परिहार करच्या त्या वाटेर वता आसतना जेजूचे शिश्य जावन ह्या संवसाराचो उजवाड आनी ह्या संवसाराचे पृथ्वीचे मीठ जावन आमी परिवर्तन जावन जेजूक ह्या संवसारांत आमच्या जिणये मुखांतर साक्ष दिवंक प्रयत्न करया. ह्या कुरपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज आमी मागया. आमेन. येसुया तुका दिवंकी देहा सकाळीक मुची हाता बोटा सोडून तुका आडू येता हुंडो ताका सोडून तुझ्या मुखाची मुझी जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुद्रां तुझ्या मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुद्रां तुझ्या म्हाका संभेटून दिता स्वादी तुझे सेवे सोम्या आसां लागता. येसुया तुका दिवंकी देहा सकाळीक मुची हाता बोटा सोडून तुका आडू येता हुंडो ताका सोडून तुझ्या मुखाची. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपूत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या रक्ताचे बलिदान आपल्या मनात मानले आमच्या पुस्तकाच्या आगावाक सदस्पोर मानून घे. सर्वपूत वेदारा देवा, आमी तुजीं भुरगीं एकदम असत ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितळ कर. आमचे असत गायकला सदां तुजो बळिश्ट आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपूत वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो अकायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें. आमची काळजां करून पावली तुज्या मोहिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरांवर त्या बळान जेजून संवसाराची न्हीद केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 देवाचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पूची. तेच पळय जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचें वसत आनी समेस्त मनशां मसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. बावर्द सोगोड परगडोया. जिजू मेलो, जिजू जीवन जाला, जिजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवित सोबुंडो आनी सोडवणेची खाल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणान रगा सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दये कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती, सांजो जय तिचो पती भाग्यवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान वल्ल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंतरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन थेट घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज चमकये, तुझी कशी सरकार सता तशी संसार आसा. आमचो दिसपतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता, तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणी बुडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमकां. संसाराची
ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी क्रिस्ताची पुनरागमन ससनाच्या जिविताक सांबाळून मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. काकोळदारा देवा, जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमी घेतला.
ताचे खातीर तुका दिन वसून बोरवशान आमी हें मागणें करता. सगळीं आमचीं पातकां बोगस आनी आमच्या गुन्यांचो भार आमचे वयलो काडून आमचीं काळजां चड आनी चड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सोडवून व्हडा संतोशान पुर्तेपणी जोडूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं आनी सर्वपुतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन निबडिनो एदळुत्सो मिसाच्या प्रस्तावनान तुमकां तिळसिल्ले प्रमाणे मनदीक बाब पॅट्रिक लोबो आज तांचो जल्मदिवस आचरण करता. तुमचे समेस्त तांचे नांवी तांकां ह्या दिसाचे सुभाशय आमी पाठयता. ताळयो पेटोवन तांकां अभिनंदन करता. तशींच सा भेटवणी केल्ल्या याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मेच्या 15 तावन 25 तारखे पर्यंत इस्रायल आनी पवित्र जाग्यांक एक यात्रेक पयण आसा केला. ह्या यात्रेक पयणान हांव अत्मीक निर्देशक जावन आसतलो. सुमार 8 जणांक अवकाश आसा जाल्ल्यान तुमी बेगीनच तुमची नांवां दाखल करची. करिस्माच्या दिसांनी आमी उपास त्याग सॅक्रिफीस करून दान दिता. हांगासर ह्या पोटीचें करिस्माचें दान आमी पिडेस्त याजकांच्या भलायके फंडा खातीर जमो करतले. याजक जावच्या पयलें ब्रदरांच्या तरबेती वेळार तांकां पोसकें घेवन तांच्या शिकपाक तुमी आदार दितात. तुमकां आमी आभारी जावन आसा. तशेंच देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत जेणी सारून पिडेक आनी प्रायेक लागून कोस्टूच्या याजकांकय आदार दिवंक तुमकां अवकाश आसा. ह्या दिशेन येवच्या ब्रेस्तारा आमी जमो करची काणीक ह्या एका विशेष मिसावा खातीर उपयोग करतले. तुमचें उदार मोन दाखोवंक आमी विनंती करता. ह्याच म्हयन्याच्या 4 तावन 6 तारखे म्हणसर हांगासर 3 दिसांची ध्यानाची रेतीर आसली. बागितल्या जायत्यांनी ध्यानाच्या मागणेंत उर्बा दाखयल्ल्यान हर एका सोमारा सांजेच्या मिसा उपरांत हांगासर ध्यान आनी मागणें आसतलें. तुमकांय ह्या मागण्याक मेळोवंक आपोवणें दिता. 26 वरांचें फाटल्या 13 वर्सां तावन आमी हांगासर बागेवन हप्त्यांत 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन आनी कुमसार आसा करता. ह्या वर्सा मार्च 20 आनी 6 ह्या तारखेर म्हणजे मंगळारा दीस सकाळींच्या 6 वरार मिसा सोवें हें आराधन सुरवातून बुधवारा सांजेच्या 9 वरां पर्यंत मिसा सोवें हें आराधन सोंपतलें. ह्या विशीं आनी बागेवन हप्त्यांतल्या इतर भक्तीक कार्या विशीं विवर नोटीस बोर्डार तशें फ्लेक्सार आसा. तुमी एक पोटी थंयसर दीस भोंवडावचे. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगासर चॅपलांत कुमसार जावंक अवकाश आसा. मार्च 19 येवच्या मंगळारा आमी सांजुजेचो दाबाजो आचरण करता. सांजुजे ह्या मंगळूर दीस पात्रोन तशेंच सर्व कुटुंबाचो आनी बापयांचोय पात्रोन तशेंच ह्या आमच्या कोवेंताचो पात्रोनीवय. त्या दीस 2 मिसां आसतलीं. सकाळींच्या 6:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार. फाल्यां शुक्रार सांजेच्या 5:30 वरार कुर्सा वाट आनी उपरांत मीस. तशेंच आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार पुणशेताच्या वाठारांत कुर्साची वाट, बायबल स्टडी आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. आयच्या दिसा उंडो आनी तणपिवनाक आमकां दान दिलां. डेल्फीन डिसोजा आमेंबळ आनी जॉस्विन सिक्वेरा हाच्या पयल्या वर्साच्या जल्मदिसा संदर्भी वॉल्टर सिक्वेरा ओपिनांगडे. तांकां आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. आतां दिंबी घालया आनी नवें करूंक तयार जावया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां संगत रावचो. तेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशाक पिडागून करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फुगतलें. किनाऱ्यांक शिकयलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो
तितले चड तुमकां मान करताय तितले चड आमकां आशिर्वाद दिता. भाऊ भयणीनो, सबार ते सवां करचो विनंती घेवन आमी हांगासर आयल्या. सर आमची मागणी ते सवां करचो बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. अरे एक दीस आमी ल्हान व्हड कश्टाक बली जाता, निराशी जाता, बेजाराई भोगता, कश्टांक संपडता. सर आमची बेजाराई, आमची निराशा, आमच्यो गरजो जेजू बाळका मुखार दवरया. जो कोणें आमकां मागूं सांगलां कश्टांत आसात, घरांनी आसात, पिडेस्त आसात, आनी जो कोणें हांगासर तांची ते सवां तांच्या पासून मागूंक सांगलां, ह्यो सर गरजो बावडटान आमची सर मागणी जेजू बाळका मुखार आमी दवरया. सांगात म्हणया, ए भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर केली आसता आनी तुजो साव दिवंक उखललो आसा, तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक देयनाय. आनी तुज्या बेसवणीक बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो उगडास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमच्या तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिनाका पूण वायट आमकां मारवार. नमान मुरे कृपेन बोलले सुमी तुजे सांगाता, श्री आमी तर तूं सुदैव आनी सेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरे देवाची माय, आम्हा पापयांक तीन अधिकार आता आनी आमच्या मरणाची घडीर. आमेन. आनी देव सुपूत मनीस जालो. आनी आमचे मध्ये गेलो. नमान मुरे कृपेन बोलले सुमी तुजे सांगाता, श्री आमी तर तूं सुदैव आनी सेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरे देवाची माय, आम्हा पापयांक अधिकार आता आनी आमच्या मरणाची घडीर. आमेन. आनी देव सुपूत मनीस जालो. नमान मुरे कृपेन बोलले सुमी तुजे सांगाता, श्री आमी तर तूं सुदैव आनी सेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरे देवाची माय, आम्हा पापयांक अधिकार आता आनी आमच्या मरणाची घडीर. आमेन. आनी देव सुपूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालण्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालण्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालण्याक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. येच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कोटी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपणान मागता. तुजे इतले बिरमतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार सदी आनी इतल्या तरेन मागचे कृपा आमकां दिव दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे गुमोपणे बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता, आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळकान आमचे वयर उतरल्या सर्व कृपेदेन्यांक पावनपणी अर्गां दिवया. सांगता म्हणया, ए भोवदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दाय केले देवळा उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुलते आमी वर्णतल्या. तुजो वेवसाय देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातीनी तुजेर आमी दवरता. तुझ्या माझी मरेफात तुझे बघ सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुझ्या बाळपणा मान दिव देत आनी तुजी देवी मजत जोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. ह्या वेळार प्रत्येक रितीन पिडेस्तां पासत मागया. घरांनी आस्पत्र्यांनी कुस्टुमच्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. मगळ बापा, तुवें तुज्या पदाक जेजूक आमच्या सोडवणे पासत संवसारी धाडलो आनी ताच्या कुर्सा मरणांनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलें. आज आमचे सर पिडेस भावा भयणी पासत आमी तुजे लागीं मागता. तुजे कनवळ्याची देस तांचेर घाल. ताची पिडा सोसूंक तांकां तुजो आदार दी आनी तांच्या पिडेन तुजेर बरोव वसूंक तुजी कृपा दी. ह्या बियेच्या वेळार तांकां धैर्य निराशेच्या वेळार बरोव सोसा. ह्या भाऊ भयणीच्या कुटुंबाच्या तुज्या बेसावांनी भर. पिडेस्तांची सेवा सक्री करतना तांकां सुस्नेकाय लाभय, बरोवसो लाभय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवीन आशिर्वाद. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं.
तुमच्या मुखल्यान थोराव आनी तुमकां वाटवरूं, तुमच्या फाटल्यान थोराव आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर थोराव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें चेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. तुका जेजू बायका दिता आज तुका दियाक म्हजो गरजा कांतान सांगा तीक सुपोवणान आभार मानता सदां. दिवपण सांडू संवसाराक आयलो भाग्यांक परब सर्ग सोंडिलो. आमची सपाकां तुवें वावयली तुज्या गाया वरवीं गायकून केले. हरकां तुका जेजू बाळका हरकां दिता आज तुका दिल्याक म्हजो गरजा कांतान सांगा तीक सुरपोवणान आभार मानता सदां. मुखार पुत्रा सोवें हांव कुवार मोरया आशिर्वाद आमकां. पुरुषाचे करुण यावर आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. वाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही? कालवारीच्या पयणार सुम्याची आनी म्हजी हर एका आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट, 6:30 वरार बायबल स्टडी, 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आनी पवित्र सभेचे मागणे. आयताराची सांजेची 2 वरां सुमे संगता कोचसूंक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता.